Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयच्या वेगवेगळ्या न्हंयच्या झोनांनी चलपी बेकायदेशीर रेंवेच्या धंद्याचे प्रकरण हायकोर्टान बरेच सिरियस घेतला. डीजीपी ID शुक्लान 17 मार्चाक बेकायदेशीर रेंव बंद करपाक ऑर्डर काडिल्ली. ताची कॉपी कोर्टातूय दिल्ली. बेरेस्तारा सुनावणे वेळार याचिकदार NGO गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान आपली बाजू मांडली. डीजीपीची स्टँडिंग ऑर्डर आसा बरी, मात एन्फोर्समेंटाक पुलीस फेल. आमोणा, वाळपय, काणकोण, फोंडे, कामुर्ले बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच. रेड फ्लॅग वाठारांत 24 वरां नजर दवरपाची वेवस्था स्टँडिंग ऑर्डरीत आसा. पुलीस रातचे वेळार लक्ष घालिनात. कोर्टान डीजीपीक एफिडेवीट दिवंक 8 जून मेरेन प्रास दिला. संबंदीत वाठारांत बेकायदेशीर रेंव बंद उडोवपाक अपेशी अधिकाऱ्यांचेर कितें कारवाय केल्या ती सांगची म्हण कोर्टाचो डीजीपीक आदेश. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट.